मडगांव सोनसड्या वयलो 10 टीपीडी गॅसिफिकेशन प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतायेचेर वेगवेगळे प्रश्न उप्रासल्यात। प्रकल्पांतल्यान तयार जावपी गोबराचो विलो कसो लायतले ह्या प्रकल्पाचेर केल्ल्या पालिका महामंडळाच्या दाव्याचेर काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन प्रश्न उप्रासल्यात। ह्या प्रकल्पाक लागून आमी समाधान ना। 50% परस चड कोयर सेंद्रीय आसून ताचेर शास्त्रीय प्रक्रिया करपाची गरज आसा। तशेंच योग्य रितीन वेगळेपण कॅम्पोस्टिंग आनी व्यवस्थापन केले ना जाल्यार त्योच पोरण्यो चुको परतून घडटल्यो अशी शिटकावणी सिटीजन्स फॉर सोनसडो ह्या संस्थेन सरचिटणीस रॉक मास्करेनास हांणी केल्या। पयलीं सुद्दां हें गॅसिफिकेशन म्हण व्हडलें हें जालां, गॅस तयार जाता आनी गॅस कोण भरता, कोण सिलिंडर भरता गॅसीचे। गॅसिफिकेशन म्हणटा फक्त एक नांव, हे फक्त हाय टेम्परेचराचेर ड्राय वेस्ट जोडयतात आनी कांयच करना थिंगा। आनी आमी हें सांगलां आतां जो एश हें जाता रेजिड्युअल जो एश आसता तो हॅझार्डस वेस्ट हो फाल्यां खंय घालताले तुमी? म्युन्सिपालिटी बसून थिंग ब्रिक्स करताले। कंपनीक ना ते कंपनी एग्रीमेंटाचे ना। हांव जाणा आसलो हे ते सांगताले म्हण बडे तेका ते विडियोन हांवें सांगला की हे सांगताले म्हण ब्रिक्स करता म्हण। कॉन्ट्रॅक्टराचे हो जो एजन्सी जो अपॉइंट केल्लो आहा ताजे हें ना थिंगा ब्रिक्स करपाचें, म्युन्सिपालिटीन करपा म्हणटा। 5 वर्स चलयतलो, सगळे पयशे घेतलो, 5 वर्सां सोंपता म्हळ्यार तो स्क्रॅप हेस आसतलो थिंगा आनी म्युन्सिपालिटीक तो चलोवपा जावपा। इतलें हांव एश्युरन्स दिवपाक शकता। फ्युम्स जातले, जो धुंवर जातलो बर्निंग जातकीर तितून एश फ्लाय जावपा ना। 100% फिल्ट्रेशन आसतलें तुमगेलें। एंटायर थिंग पोल्युशन जातलें। हें मुद्दम पळय आमी रावले, मुद्दम कित्याक पयलीं सांगलां, कित्याक ही फोटिंगपणां मातशें लोकांक पयलीं कळून दी म्हण एडवान्स। हायकोर्टान क्लियर कट हें दिल्लें आहा की बायो मिथेनेशनाक प्लांट घाल सो दॅट वेट वेस्ट ऑल्सो इज हँडल। पूण ह्या काटांनी ड्राय वेस्ट घालता थिंगा। आनी सेकंडली गव्हर्मेंटच कायद काडला आतां की 4 बीन सिस्टमान सेग्रिगेशन करचें म्हण आनी हांगा तो मिक्स वेस्ट जोडोवपा म्हणटा। सो यू आर डिफिटींग युअर ओन रुल्स दॅट आर कमिंग आउट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स। टोटल कॉन्ट्रडिक्शन ह्या सरकाराचे। आनी मागीर फायनली हे भाशेन सगळे पयशे मोडटकीर चीफ मिनिस्टर मागीर म्हणटा आपण गव्हर्मेंट गार्बेज इतली कोटी मोडटा, इतली कोटी मोडटा, पूण सगळो वेस्ट मोडटा फॉर पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो, पण प्रोडक्टीव काय ना। गेल्या 40-5 ते 50 वर्सां सोंसड्याक आनी सराउंडींग एरिया जो पळय लोक रावता, मारगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, स्पेशली कुर्तोरी विलेज, राया, राशोल, हे सगळे सोंसड्याचे वास आनी घाण वडाण ही सोंसता। आतां आमी हायकोर्टांत वचोन वी गॉट एन ऑर्डर हाडले आनीक ऑथॉरिटीक फोर्स करून हो सोंसडो लेगसी डॅम जो पळय आहलोलो आमी क्लियर केलो। काल आमकां आयकूंक येता की सरकारान थिंगा वयर गॅसिफिकेशन प्लांट घातला म्हणून। गॅसिफिकेशन प्लांट हे टोटल सोल्युशन गार्बेज मॅनेजमेंटाचे न्हू। इट कॅन एट बेस्ट हँडल 20% ऑफ द इश्यू। सो 80% जे पळय प्रॉब्लम आसा सोंसड्याक, देर इज नो सोल्युशन टू दॅट। So I would like to urge the authority, don't experiment at Sochro. 50% जो पण wet waste collect जाता तो manage जावपाचो ना. So where are they going to actually manage this garbage? Where are they going? So 80%, totally 80% will be not managed. Only 20% will be managed by this plant. Again, people will lose faith again with the authority with regards to the experiments which they are conducting. And having said that, this looks to be like a money-making racket, and with no solutions in place, and which we see in the vision of the government.